आंबे आणि काजी खातीर कुळकुल्याचे शी वरदान थारला। पावसाक लागून आंब्याचो हंगाम उसरा सुरू जावपाक आसलो तो कळाव ह्या शियाळ्या वातावरणात भरून काढला। आंबे आणि काजू व्हड प्रमाणात चवर फुटला। देखून अंदू मार्च आणि एप्रिलात आंबे बाजारात पळोवपाक मेळटले। पण शिया वांगडा दव पडल्यार मात आंबे आणि काजूच्या पिकाक धोको निर्माण जातलो असे शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगले। जेन्ना शी खूब आणि शिगीत पडटा तेन्ना काजू, आंबो आणि फणस हांकां चवर बरो येता आणि हाका लागून पिकय बरें येता। अंदूचे शियाळे वातावरण सामके अनुकूल आसा, खासा करून आंबो आणि काजू खातीर। खुबशे कडेन आंब्याक बरो चवर आयला, तशेंच काजूचो चवर फुलपाक सुरवात जाल्या। पूण दव पडपाक जायना। दव पडल्यार कीड लागपाची शक्यताय वाडटा आणि पिकाचे लुकसाण जाता। हो कुडकुडो थोड्या दिसांनी कमी जायत वतलो। देखून हे शी फुडले 15 ते 20 दीस बरे पडले जाल्यार पिकूय बरे आसतले अशें फळदेसाय हांणी सांगले। अंदू उसरा मेरेन पडिल्ल्या पावसाक लागून चवर उसरा फुट्टलो अशें दिसताले, पूण शियाळ्या वातावरणाक लागून चवर येवपाक बेगीन सुरू जाल्या आणि पिकावळूय बेगीन तयार जातली। आंबो जेन्ना पयली बाजारात विकपाक येता तेन्ना ताका दर बरो मेळटा। जर उसरा चवर येवन आंबे उसरा लागले जाल्यार दर देंवता। तो पावसात कुसपाची शक्यताय आसता। पूण अंदू डिसेंबरातूच व्हड प्रमाणात चवर आयला आणि ताका लागून एप्रिलाचे सुरवेक व्हडा प्रमाणात आंबे बाजारात येवपाक शकतात अशें फळदेसाय हांणी सांगले। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।